जतीन शर्मा नावाच्या इंस्टाग्राम वापरप्यान आपल्या प्रोफायलाचेर एक भयानक व्हिडिओ शेअर केला. तातूंत कांय लोकांचो पंगड ताचेर आनी ताच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांचेर तलवारी आनी सुरी वापरून हल्लो करता तें दिसता. रॉयस्टन डायस, नायरॉन डायस, काशीनाथ आगरवाडेकर ह्या अंजुनाच्या दुबावितांक पुलिसांनी अटक केल्या. प्रसार माध्यमांतल्यान आयिल्ल्या अहवाला उपरांत एफआयआरांत आयपीसीचो कलम 307 लागू केला. ह्या प्रकरणात अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या कर्मचाऱ्यांनी तपास व्यवस्थीत करूंक ना म्हूण तांचे आड विभागीय कारवाय सुरू केल्या अशी माहिती पुलीस अधीक्षक निधीन वालसानान दिल्या. कुटुंबांतल्या वांगड्याच्या म्हणण्या प्रमाण ती अंजुनाच्या रिसॉर्टांत रावताली. कर्मचाऱ्यांकडेन ल्हानसो वाद जालो आनी ताची माहिती तांणी वेवस्थापकाक दिली. ताची दखल घेवन वेवस्थापनान त्या कर्मचाऱ्याक कामावयल्यान काडून उडयलो. हे घडणुके उपरांत रिसॉर्टा भायर येवन त्या कर्मचाऱ्यान ताच्या वांगड्यांक फोन करून आपोवन कुटुंबांतल्या वांगड्याचेर सुरी आनी तलवारींनी हल्लो केल्ल्याचो आरोप आसा. पुलिसांनी आरोपी मदल्या चौगांक अटक केल्या पूण उपरांत तांकां सोडले. तशेंच एफआयआरांत खून करपाचो यत्न केला म्हूण 307 आयपीसी बदला 324 आयपीसीचें कलम नोंद जाल्ल्याचो उल्लेख केला. कुटुंबान आपल्या सोशल मिडिया खात्याचेर गोंयांत वचूं नाकात अशें आवाहन केलां. हेलो गाइस, आपने वीडियोस तो देख ही ली होंगी, तो अब इसके बाद यही मैं कहना चाहूँगी, गोवा बिल्कुल सेफ नहीं है. हर एक फैमिली की तरह हम भी गोवा एंजॉय करने गए थे 5 तारीख को. हम 5 तारीख को रिजॉर्ट पहुँचे. स्पेजियो रिजॉर्ट अंजुना में है. वहाँ पे हम नॉर्मल हर फैमिली एंजॉय करती है वही करा. वहाँ के स्टाफ ने हमारे साथ बहुत गंदी तरीके से बात करी. हमने उससे कंप्लेन कर दी मैनेजर से. मैनेजर ने उसको आउट करा. हम फिर वापस अपना नॉर्मल हो गए. पूल में नहा रहे थे. वहाँ मेरे मामा थोड़ी देर 2 मिनट बाहर घूमने गए. बाहर भी क्या गेट तक ही थे तो मामा ने देख लिया सारे 12-15 लोग खड़े हैं बाहर. मामा ने उनकी वीडियो बनाई. इतने में ही उनको गुस्सा है, उन्होंने अब्यूजिंग चालू करी और जो भी था मेरे मामा पे हमला हुआ. मेरा भाई भागा बाहर गया. सारे हम जो थे हम सारे बाहर गए. हम सब पे वार हुए हैं.